रस्ते कमी फोंडकुलां चड गोंयभर रस्त्यांची दशा जाल्या। एक्सिडेंट नित्याचे रस्ते व्हांवन गेल्यात। रस्ते हॉटमिक्स करपी कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅकलिस्ट करचे म्हणून काँग्रेस मागता। हॉटमिक्स प्लांट सरकारान तपासचो। सरकार कांयच करिना जाल्यार व्हिजिलन्सा कडेन वतले म्हणून काँग्रेस उलयता। 15-20 दिसां भितर रस्ते सारके करपाक घेतले ना जाल्यार खंय काँग्रेस रस्त्यार देंवतली। गोंयान जे रस्ते आसा रोड्स तांचे कंडिशन सामके पिड्ड्यार जाला। नॉर्थाक आनी साऊथ गोवान सुद्दां वचत गांवांनी वचा किंवा शहरांनी वचा प्रत्येक जाग्याचेर आमी पळयता की रस्ते एक तर फोडून दवरलेले आसा किंवा जे रस्ते आसा ते रस्त्यांक खड्डे पडल्या आनी रस्ते व्हांवून गेल्ले आसा कंप्लिटली। पोटहोल वाचोवपाक तो खड्डो वाचोवपाक चडशे करून मोटरसायकलवाले कट मारपाक वता आनी हे खातीर खुबशे एक्सिडेंट जाले आमकां। ती एक एक्सपिरियन्स मायनिंगचे घेवपाक म्हणून ते मायनिंगाची एरिया कशी आसता ती कोणाक जर पळोवपाक जाय मायनिंग गोंयच्यो कश्यो आसताल्यो मायनिंगाच्या टायमार ते एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय जाल्यार कोणी ओल्ड गोवा रिबांदर रोडाचेर वचूंक जाय। सरकाराची जबाबदारी आसा इन्क्वायरी करची आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां परमनंट ब्लॅकलिस्ट करचे 1 वर्साक बीन। त्याच बरोबर हॉटमिक्स प्लांटाची इन्स्पेक्शन करूंक जाय आनी जे हॉटमिक्स रेडी करतात जे कॉन्ट्रॅक्टर ऑर्डर्स दिता आपले हॉटमिक्स रेडी जावपाक ते हॉटमिक्सान डांबराची क्वॉन्टिटी सारकी घालता काय घालना हें चॅक करचें। हें जर बंद जायना सरकार जर इन्क्वायरी करपाक फेल जाता जाल्यार आमी विजिलन्स कंप्लेन करपाक वी विल बी फोर्स्ड। विजिलन्सा कडेन कंप्लेन करतले आमी। त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता आमी वॉर्निंगां खूब दिवन जाली। फुडल्या एखाद्या दिसांनी तुमी रस्त्यार एक्शन पळयतले आनी एक जर 15-20 दिसां भितर सरकारान जर रस्ते रिपेर करपाची जर कामाक सुरवात करूंक ना जाल्यार आमकां रस्त्यार देऊन आंदोलन करचें पडटलें। 31 वर्सां कामार आशिल्ल्याचो पगार कितलेशाच वर्सां सावन वाडयल्लो ना म्हणून बेतोड्या वॉलेस कंपनीच्या कामगार धरण्याक बसल्यात। कंपनी पगार वाडयना। 30 वर्सां कामार आशिल्ल्यांक हिमाचल प्रदेशाक ट्रान्सफर मारल्या। कंपनी बेकायदेशीर बंद केल्या म्हणून मॅनेजमेंटाचो निषेध चल्ला। सरकारान मॅनेजमेंट आनी कामगारांक एकठांय बसून प्रस्न सोडोवचो नाजाल्यार खंय कामगार आयोगा भायर आंदोलनाक बसतले। फाटली कित्येक वर्सां वर्करांक काम करत आसा। हांगा 30 वर्सां जाल्ले कामगार आसा जांकां सद्याचो पगार जो आसा 15,000 पेक्षा चड ना। एक वर्कर जर 30 वर्सां कंपनीक काम दिता आपले आयुष्य दिता त्या वर्कराचो पगार जर आमी फक्त 3,000 वाडोवन मागता जाल्यार कंपनी ती दिवपाक लाचार आसा। मॅनेजमेंटान कालच्यान 11 तारखेच्यान अचानक बोर्डार नोटीस मारली की तुम्ही सगळे वर्कर जे आसा ते हिमाचल प्रदेशाक ट्रान्सफर केल्ले आसा। 30 वर्सां वर्करांनी गोंयान काम केलें आनी ते 30 वर्सां वर्कर जो गोंयान काम करता सिनियर मोस्ट वर्कर जो आसा तेका जर मॅनेजमेंट हिमाचल प्रदेश ट्रान्सफर करता जाल्यार हे एकदम इल्लिगल काम जे आसा जे मॅनेजमेंटान केल्ले आसा आनी हेजो बरान चड वर्कर आसून सुद्दां इल्लिगली क्लोजर केला। जे क्लोजर करपाक गव्हर्नमेंटाचे परमिशन हे मॅनेजमेंटाक जाय आशिल्ले ते परमिशन नासतना क्लोजर केला आनी जर गव्हर्नमेंटान ह्या क्लोजराक परमिशन दिल्लें आसा जाल्यार ह्या हितून सुद्दां गव्हर्नमेंट सुद्दां खंय ना खंय कारणीभूत आसा की जर सरकार आनी मॅनेजमेंट इमिजिएटली आमच्या बरोबर बसून हो जो हेजें सोल्युशन जर काडना जाल्यार 16 तारखेच्यान वर्कर जे आसा ते लेबर कमिशनर ऑफिसा भायर धरणे धरतले, मॅनेजमेंटाच्या हेड ऑफिसा भायर धरणे धरतले, लेबर मिनिस्टराक गिराव घालतले, लेबर सेक्रेटरी भायर धरणे धरतले, सगळ्यो गोष्टी करतले आनी तरी सुद्दां जर आयकना जाल्यार वर्करांनी अशें ठरयल्लें आसा की ते उपोशणाचेर बसतले म्हणून। मागीर समजा खंयच्या वर्कराचो जीव गेलो जाल्यार सरकार आनी जे मॅनेजमेंटाचो हेच जबाबदार आसतले। कोलवाळे जेलींत कैद्यांक मारबडय प्रकरण चडार पडलां। 20 कैदी चौकशी जाय मेरेन उपासाक बसल्यात। जेलींतलो स्टाफ मारबडय करता म्हूण कैद्यांनी म्हापश्यां कोर्ट आनी उपरांत पुलीस कागाळ केल्ली। आदोगाद राजू पवलेकारान जेलींत वचून कैद्यांची वासपूस केली। कैद्यांनी खंय जेल अधिकारी मेल्विन वाजाचें नांव घेतलां। बाकीच्या आदोगादांनी तांचे कैद्यांची वासपूस करची म्हूण पवलेकार मिडिया कडेन उलयलो। They have already gone on a hunger strike. They are not eating food for last 1 day because they say that unless until this issue is resolved, we will not eat food. More than 50 people or 50 under trials has been assaulted with wooden danda, slaps, kicks on entire part of the body. They have not been taken for the medical. It is a request to all the lawyers who are representing all these accused or under trials who are there to go and meet their clients because they have no access to you, and this is the message they have passed on to me to tell you that please come and meet them in the jail. We visited the Kolwale jail and we met at least 6 or 7 accused. They have also taken a name of superintendent
of the jail, that is Melvin Vaz, and also one other person named Keshav. 6 of them has already filed complaints before Mapsa police station. घेऊ एक विराम.